चेतुल बाब, हांवें आयकलां फाल्यां तुगेली बर्थडे आनी आयज जेन्ना तुजे बर्थडे एक दीस पयलें तुवें जाल्यार कितें जाल्यार लायफान प्रिपेरेशन केलां आसतलें, जाल्यार हें पयर इलेक्शन जालें, आयकोंक येयलें मदें तूं म्हणलो काँग्रेसाक सपोर्ट करता, मदें पल्लवीक करता, तर तुजें सारकें स्टँड कितें आहलें? हांवें केन्ना म्हणना ताका सपोर्ट करता म्हणून, तेगे पेपराचेर येयलें जाल्यार तेम गायलां. आय कॅन नॉट तेजे उल्ट करपाक, म्हाका पेपर तेंगे दो वालो पेपर देंपेलो, सो देंप्यान तेमी गायलें म्हाका मुगे सपोर्ट आहा म्हणून. सो आय कॅन नॉट से नो न्हू, कित्याक म्हाका तेका एनिमी करपा नाका. पॉलिटिक्स येतलें पॉलिटिक्स विटलें, सो दे आर द गुड फ्रेंड ऑफ मायन. ओके. फुटबॉल वता ते मुगे साथ गुड, बट आय फर्स्टली आय टोल्ड माय वोट फॉर द काँग्रेस म्हणून. पूण म्हाका तरी आपयल ना तर हांव कित्याक म्हणून जाता. सो एक पाटी एमपी चर्चील जालें म्हणून, आनी त्या दोना एडवार्ड फाल्यां बसलो म्हणजे एडवार्ड 3 पाटी मिनिस्टर थिंगा सेंट्रलाक 55,000 वोट्स लीड केले त्या दोना, कित्याक गोंयचो लोक मुजे बारबा आसलो. उपरांत म्हाका सोनिया गांधीन आपोवन येयलें, हांव सोनिया गांधी आज पासून मानिना, तेणें म्हाका आपोवन येयलो, आमगे हें जाली तूं हे पार्टी काँग्रेसी तिकेटीचेर बस. काँग्रेसीन तिकेट दिली म्हाका, तेन्ना आंगले आहलोलो तेंगा एमपी, तो बसलो म्हणजे 65,000 वोटां लीड मुगेली. जरी तर तेमी तुका आपोवंक ना, पूण एक मुद्दो एक मेन एम आहलो जाल्यार सगळ्यो पार्ट्यो एकठांय जाल्यो चडश्यो, आनी एक मुद्दो म्हणजे डेमोक्रेसी खत्रे में आहा म्हणून, जाल्यार तेमी आपोवंक ना तें बरें आसा, मानून घेता तुजें. पूण इन द बिगर इंटरेस्ट जरी तर तुवें ह्या टायमार सपोर्ट केल्लो जाल्यार डोंट यू थिंक की तुज्या फाटल्यान भुरग्यांक फ्युचराक पॉलिटिक्सान येवपाक सपोर्ट केला कोण सांगता? तुवें म्हणलेलें आयकलां आपल्याचे वोट आपूण काँग्रेसाक मारतलो, पूण आपल्याच्या सपोर्टराचे आपूण काय नको म्हणून. हांवें सपोर्टर तेच म्हणलें, हांवें म्हणल्यार म्हगे वोट काँग्रेसीक, आनी हांव कित्याक कोणा म्हाका आपयल ना. हांव 2 पाट एमपी, हांव बिस्ते मनीस न्हू, हांव 2 पाट एमपी मेंबर ऑफ पार्लमेंट, प्लस हांव एक सीएम. लोकांक म्हाका एक सीएम केला, लोकांक म्हाका मिनिस्ट्री केला, लोकांक म्हाका 2 पाट एमपी केला. 2 पाट एमपी केलो मनशा तरी आपयना जाल्यार हांव कॅन गो जस्ट लायक हें. भुरग्यांक फ्युचर आहा न्हू पॉलिटिक्सान, हांव म्हणटा फ्युचर किपींग इन मायंड काँग्रेस. मुगे भुरग्यां फ्युचर आहा म्हूण हांवें वोट काँग्रेसीक घायला, आनी आमी सगळे फॅमिलीन काँग्रेसीक घायला वोट. सो तुका कितें दिसता आतां हें बेनावलीन आमगेले बाणाल्यात हांव तुका सांगता एटलीस्ट मोर दॅन 10,000 लीड पडली काँग्रेसीक. हय, तुगे फ्युचर म्हणून तुमचो आय कॅन अंडरस्टँड, तुगे रिटायरमेंट जालें पॉलिटिक्सान, दॅट इज वॉट आय लुक एट यू. बट भुरग्यांक तुगेलें एक डेर ओपन दवरपाक जावं काँग्रेसा हातीन विथ दीस इमेज तुगेली पळय आतां जाता त्या इमेजीचेर हाऊ डू यू लुक एट युअर फ्युचर ऑफ युअर 2 चिल्ड्रन एटलीस्ट इन पॉलिटिकल सर्कल्स, बाय वालांका जावं बाब सावयो जावं? मुगे इमेज पळय म्हणटात, कोणू तरी मुगे इमेज कितें तरी पिड्याक करूं तें तेंगे डिसिजन. मुगेलें हांवें क्लियरली सांगलां, मुगेलो वोट काँग्रेसीक. मुगेले चेडवान वालांकान 4-5 मिटींग गेल्याय काँग्रेसीक, शेवटा काँग्रेस. मुगेलो चेड्यान सगळ्यांक सांगलां काँग्रेसीक, मुगेलो चेड हिंग बसतलो काँग्रेसीक, नॉट एका. सो आमी जाणा, आमी तुका हांव सांगता न्हू, म्हाका एक बाणाले लोकांक कोणें सांगचें हांवें कोणाक सांगिल्लें म्हणून कोणाक वोट घाल म्हणून, खाली काँग्रेस वोट घाल म्हणून. पूण थोड्यो वस्तू हांवें आयकिल्ले ते प्रमाणे तूं आतां मोठ म्हूण हांव तुकडे विचारता, थोड्यो वस्तू आयकिल्ले बाणाले तुगे सपोर्टर आहले ते भोंवताले खंय तो बीजेपी वोट मारपाक, बीजेपी मारना जाल्यार आरची माराय म्हणून. म्हाका सांगशी कोणें हांवें कोणाक सांगिल्लें म्हणून जाल्यार हांव न्हू हाल्या मुगे लायफ हें कोता सोडा, आनी ओपन चॅलेंज कोता हांवें कोणाक आयकलां सांगिल्लें म्हणून. आनी तूं येन सांगचें कोणेंच. तूं सदां म्हणटालो प्रमोद सावंत बाब हो बारीक समाजाचो मनीस, तो बारीक समाजाक फॉरवर्ड करत मुखार घालता म्हणून, जाल्यार आज पल्लवी धेंपो मुखार हाड, तेणें बारीक समाजा मनशा हाडलो. तें तेका डिसिजन तूं विचारपा जाता, कित्याक हांव तेका खरें म्हणटालो आनी हांव तेका कित्याक म्हणटालो नायक मुगेलें तेणें हांव म्हणटा काँग्रेस, काँग्रेस आसतना पासून तेणें जावं पारेकरान हांव म्हाका हिंगा पडटी सपोर्ट केला. बाणाल्यान हाऱ्या बंदा पड सगळें डेव्हलपमेंट केला. पारेकरान 36 crore सेक्शन केल्लें. नो दॅट इज वन थिंग चेतुल बाब, माय ओनली पॉइंट शिफ्ट जायना. आय गॉन विथ देम ओनली. टेल मी अबाउट पल्लवी धेंपो, इज शी फ्रॉम द बारीक समाज? नो. सो
सो दॅट मीन प्रमोद बाब तूं पड तुगे मनाक घेना दट तो बारीक समाजा मनशा मुखार घात म्हणटे जाल्यार हियर इट इज नॉट ट्रू. तेणें केलें ना न्हू स्वता केलें ना न्हू. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.